हायकोर्टान फोंडेची पोटवेंचणूक मतदानाच्या आदल्या दिसा रद्द केली। कोर्टान केस आशिल्ल्यान असो निर्णय येवपाक शकता अशें सगळ्यांक दिसतालें, मात मतदानाच्या आदल्या दिसा ऑर्डर आयिल्ल्यान सगळेच अजाप। ह्या कोर्टाच्या निर्णयान कोणाचें फावतलें आनी कोणाचें गणित बिगडटलें तें पळोवया। नमस्कार, हांव लौकीक शिलकार आनी तुमी पळयतात प्रुडंट। 14 ऑक्टोबराक रवी नायक गेल्ल्यान फोंड्या ही आमदाराची वेकन्सी जाल्ली। गोंय सरकाराचो टर्म सोंपता मार्च 2027च्या अखेरेक, म्हणजे वेकन्सी जाल्या ते टर्म सोंपपाच्या मदीं 1 वर्स 5 म्हयने उरता। वेंचून आयिल्ल्या आमदाराक किमान 1 वर्साचो तरी टर्म मेळपाक जाय असो नेम आसा, जाल्यार वेंचणूक आयोगान तो नेम लक्षात धरून वेंचणूक वेळार जाहीर करिनासतना वेकन्सी जावन 5 म्हयने रावले। ही वेंचणूक खुबशा प्रश्नांच्यो जापो दिवपाची आसली। रिजल्टा उपरांत युती, रिबेल, बॅकस्टॅबिंग, डिव्हिजन ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां मेळपाची। SIRांतल्यान डिलीट जाल्ल्या मतदारांचो वेंचणुकेच्या रिजल्टाचेर कितें परिणाम जाता ते पयलेच फावट सगळ्यांक कळपाचें। 2027च्या प्लॅनिंगा खातीर ही वेंचणूक एक म्हत्वाची स्टडी थारपाची आसली। आतां पार्टीचें पळोवया। आपान फोंडेच्या वेंचणुकेक नेट धरिल्लो, मात राजकीय जाणकार हो कॉन्टेस्ट भाजपाचे रितेश नायक आनी काँग्रेसीचे केतन भाटीकारा मदींच जातलो म्हूण सांगताले। काँग्रेसीत निकतोच भितर सरून केतनान तिकेट मेळयली। केतन वेंचणूक जिखलो जाल्यार साहजिकच 2027तली तिकेट ताका मेळपाची, आनी हरलो जाल्यार दुसऱ्याक चान्स मेळपाचे चान्स आशिल्ले। हांगा वेंचणूक जावना, मात केतनाचो प्रचार बरो जाला। आपणाक बियोन BJPन वेंचणूकूच रद्द केली म्हूण आरोपूय केले, आनी त्याच नेटार 27त तिकेट केतनाकूच म्हूण युरी जाहीर करून मेकळो। हांगा कोणाची तरी गणितां हाल्ल्याच आसतली। भाजपाचे तेच रितेश आमदार जाल्लो जाल्यार 27तली तिकेट चड करून ताकाच मेळपाची। हरलो जाल्यार पार्टीक दुसरो ऑप्शन ट्राय करपाचो मार्गूय मेकळो आशिल्लो। मात आतां 2027त कितें जातलें? ह्या पोटवेंचणुकेंत फकत फोंड्या वेंचणूक जाताली। रवीच्या लिगसीचेर आनी सिंपतीच्या बळाचेर रितेश फुडें वतालो। 2027त 40 मतदारसंघांनी वेंचणूक जातली। रवीच्या लिगसीचो आनी सिंपतीचो प्रभाव ह्या जनरल इलेक्शनांत एक वेळ दिसचो ना। हांगा रितेशाच्यो अडचणी पयलीं टिकेटी खातीर आनी टिकेट मेळ्ळी जाल्यार जिखून येवपा खातीर बऱ्योच वाडपाक शकता। सद्याचे स्थितीचें कोणाक तरी राजकीय लुकसाण जातलें वा कोण तरी आपलो राजकीय फायदो करून घेतलोच, मात सगळ्यांत मोठें लुकसाण जालां तें फोंडेकारांचें। 14 ऑक्टोबराक रवी नायकाक मरण आयिल्ल्यान फोंडे आमदार पदाची वेकन्सी जाली। आतां ही वेंचणूक रद्द जाल्ल्यान फोंडेकारांक 1 ते 1.5 वर्स मेरेन आमदार आसचो ना। राजकारण खंयूय पावो, खरें लुकसाण जालां तें फोंडेकारांचें।